मंदिरात तुझ्या अर्गादींचं रूपकारात तुझ्या गीता गावन प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता दिनपोनी आज तुका हर्षिता दयामया तुझी नियाळता पातकी जिनी बोगस म्हूण मागता आदार करपा बेसावा शेता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजूची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज कुर्साचे सयत हे फेस्त आमी आचरण करता आनी ह्या फेस्ता दिसा देवा बापान मनशा कुळाक रचली ती सोडवणेची चरित्र हाजे विशयांत आमी नियाळता. मनशा कुळाक बरें करून आनी मनशा कुळाक सोडवण हाडूंक देवान वापरली ती हातेरां ह्या विशयांत आमी नियाळता. आनी आमच्या सोडवणेक जेजून वापरलें तें हातेर जावन आसा कुरीस. ह्या कुर्साक आज आमी मान दिता. कुर्साचेर मरोन आम्हा सर्वांची सोडवण जेजून केली आनी हे सत नीज जाता कुर्सा वयर. एका रुखातावन आमचे सर्व अस्तित्वच नश्ट जाता. तें जावन आसा उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 3. एका रुखातावन आडवारलें फळ खावन आमची अस्तित्वच आमी नाश केली. पूण आनी एका रुखातावन आम्हा सर्वांक अस्तित्व पाटी मेळ्ळी. तो जावन आसा कुरीस. त्या देखून मोगाचेरो जायते फावटी आमी चुकता. आमी देवा विरोध वेता. देव आमकां नाश करूंक आशेना बगार आमकां सस्नाचें जिवीत दिवंक आशेता. देव जावन आसा काकुळदार आनी हेच काकुळदार देव आम्हा सर्वांक पाटी हाडूंक जायती आजापां करता आनी जायते विशय वापर आमकां सांगाता हाडटा. आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी चुकल्यान जावंक पुरो. देवातावन आमी पयस गेल्यान जावंक पुरो. देवाचें अस्तित्वच आमी नकारला जावंक पुरो. नीज देवाक सोडून दुसऱ्या देवा फाटल्यान आमी वचोन आसूंक जावंक पुरो. आमी केल्ल्या सर्व पातकांक देवाची बक्षाणे मागया आनी हो सॅक्रिफीस खऱ्या काळजान नितळ आनी निर्मळ मनान भेटोवंक जाय जाल्लो कृपा आमी त्याच देवा लागीं मागया. सर्व आमी सांगात म्हणोवया. हांव पातकी सर्व पुरदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून विचारून वायट धर्मांनी बरें चलून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बद्दल घेवन सदांच संवकार मरयेक सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराधा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर. महिमा देवाकून सकी आणि शांती ताच्या येसा संसारी
सर्वेस्फोरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासता तुझ्या थोर वैभवांपासून आम्ही तुका वाकणता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सौम्या देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूळ कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र सांगाती देवा पाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा पडलेल्या मनशा कुळाक उबारूंक तुझ्या पुताक तुवें समजावन उबारलो आनी ताणें कुर्साचे वळवळ्यांनी हिणपण बगचें म्हणून अगणीत जणवायन आनी मोगान तुवें थारायलें. हो गोट वळखून तुजो अपरिमीत मोग आमी वाकणता आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजूतें दिसान दीस व्हड म्हूण आनी ताजे सांगाता तुजे ससणीक सूख भोगूंक उबारण वर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. गाणून पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल परसा होर दोंगरातावन भायर सरलो आनी एदोमाच्या देश असो बोवाडो काडून वेचे खातीर थांबड्या दर्याचे वाटेन गेलो. वाटेर लोकांची सोंसणीकाय सुकली ती देवा आनी मयचे विरोध उलोवंक लागली म्हणून आमकां इजिप्तांतलीं कित्याक भायर हाडलीं आरण्यांत मरूंक हांगा काण ना उदक ना आमकां दादोशी करिनातल्या ह्या काणाचो आमकां कांटाळो आयला. देखून सर्वेस्परान लोकां मदें विकाळ सोरोप धाडले. ते लोकांक साबले आनी तांचे पैकी जायतीं मेलीं. तेन्ना लोक मयजेसरशीं आयलो आनी तांणी म्हळें आमी सर्वेस्परा आनी तुजे विरोध उलोवन पातक केलें. ह्या सोरपांक आमचे मदलें खाटचे खातीर सर्वेस्परा लागीं विनंती कर. देखून मयजेन लोकां पासत मागलें आनी सर्वेस्परान मयजेक म्हळें एक पितूळचो सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबार. सोरोप साबुल्ल्या व्यक्तीन ताचेर दिश्ट घाल्यार तीं वांचतलीं. देखून मयजेन एक पितूळचो सोरोप केलो. देवाचें उतर हें देवाचे ओडुपकार. देवान कितें केलां तें केदींच विसरनाये. देवान कितें केलां तें केदींच विसरनाये. आयक म्हजे परचे म्हजी शिकोवन चीत दिवन आयक. हांव कितें सांगतां ताका कान दी. ओपारींनी म्हजें तोंड हांव उगडटां पुर्विल्ले गूट आतां तुमकां उगडापे करता. देवान कितें केलां तें केदींच विसरनाये. तांचे मदें संहार जाताना देवाक तीं सोदूंक पडलीं. बोगसाणें मागून तांचें दर्शन जोडूंक तीं आशिल्लीं. सर्वेस्परस आमचें खडप अत्युन्नत देवूच आमचें तारण अशें म्हूण उगडासाक हाडटलीं. देवान कितें केलां तें केदींच विसरनाये. पूण तांचें उलोवणें जालें तोंडा पुरतें. तांचीं उतरां फकत जिबेचो सायलाप.
काळजांत तावन तांणी तसो मोग केलो ना, ताचे लागीं केल्ल्या काराराक तीं विश्वासी रावली नात. देवान कितें केलां तें केदींच विसरनाय. तरी आपले व्हडे काकुळतीन तांचें पातक ताणें बोगसिलें आनी तांची देसवाड ताणें केली ना. आपलो क्रोध तांचेर चडनाशें ताचो राग ताणें परतून परतून दामून दवरलो. देवान कितें केलां तें केदींच विसरनाय. Joy Sorvespora, Joy Sorvespora, Joy Sorvespora, Joy Sorvespora. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता एक क्रिस्तांव, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलोय सगळो संवसार. Joy Sorvespora, Joy Sorvespora, Joy Sorvespora, Joy Sorvespora. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. जेजून निकोदेमाक सांगलें, सर्गीन तावन देवान आयिल्लो मनशापूत शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना. जशें मोइसेन अरण्यांत सरपाक उबारलो, तशें मनशापुताक उंच उबारूंक जाय. तोवळ ताका सतमंतल्या हर एकल्यांक सासणीक जिवीत लाभतलें. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकाच पुताक ओपून दिलो. ताका सतमंतल्या कोणाचोच नास जायना जावच्याक, बागार सासणीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसारी धाडलो, संवसाराची नीत करच्याक न्ही, बागार ताजे मरिफात संवसाराची सोडवण जावच्याक. देवाचे अवतार हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, कुर्साचें जैत हें फेस्त आज आमी आचरण करता. आमचें पयलें वसाप आनी दुसरें वसाप वूस उबारच्या विशयांत शिकोवन आसा. पयले वचपांत पितोळेच्या सोरपाक वूंस उबारलो आनी दुसऱ्या वचपांत वांजेलांत जोवंसो वांजेल अध्याय 3 निकोदेमाक जेजू सांगता, मनशा पुताक म्हळ्यार म्हाकाच वूंस उबारना शिवाय तुमकां सोडून लपची ना. तर थोडो वेळ आयच्या वचपांचेर आमी नियाळ करया. पयल्या वचपांत पितोळेचो सोरपा विशयान आमी आयकता. हाजें फाटलें चरित्र आमकां कळोवंक जाय. लोक इजिप्त गांवांतून इस्रायलाक आयल्या वेळार जायते फावटी देवा विरोध उपराटलो आनी जायते फावटी तूं आमचो नीज देव न्ही, बकार आमी केल्ली आमची बॉम्बी ही आमची नीज देव म्हूण सांगा लागलो. आनी जायते फावटी नीज देवाक सोडून असलेल्या देवाक आराधन करूंक लागलो. त्या देखून पयलें वचप सांगता, देवाक राग आयलो. देवान तांकां उपादक दिवच्या खातीर वा शिक्षा दिवच्या खातीर तांच्या मदें विकाळ स्वरूप धाडलें. जायतो लोक मेलो आनी लोक मरण पावल्या वेळार तो वळ बोब तांणी देवाक घाली आनी तो वळ देव मोवाळ्ळो आनी देव मोवाळायचो जावन मोइजेक सांगता, पितोळेचो सोरपाक वयर कर. जो कोण पितोळेच्या सोरपाक पळयता तो वाचतलो, नाश जावचो ना. तर हाच्या फाटल्यान आसलें शिकाप कितें? मुख्य जावन 3
शिकापो 3 पॉइंट्स हांव सांगूंक शेतां. पयले सुवातेर पितूळचे सोरोपू मोइसेन उबारल्या वेळार हो एक लोकांक मोइसेन आनी देवान दिल्लो एक संदर्भ. आपली पातकां नियाळूंक आनी पातकांची दूख धरूंक. हांवें जायते फावटी असल्या बोंब्यांक हांवें पुजा केल्या. आज देवान पितूळेचो सोरोप वयर उबारला आनी जर तर आज म्हजे भोंवती म्हज्या जिवितांत जायते प्रॉब्लम्स आसात, जर तर जायते कश्ट आनी दूख म्हज्या जिवितांत आसा, हाका सर्व कारण बोंबी पुजा. हांव निजा देवाक तावन पळोवन दावलां आनी दुसऱ्या मनशांनी केल्ल्या जिवनांतल्या दोळे नातले दिश्ट नातल्या देवाक आनी मनजातीक हांवें आराधन केलां. त्या देखून म्हज्या पातका निमती म्हाका हात दूख आयलां. हें जावन आसा पयलो विशय. पितळेचें सोरोप उबारल्या वेळार म्हजी पातकां रडोवंक देव आपयता. दुसरें जावन आसा कालतेंपण. आमी कोंकणींत एक सांगणी आसा, जो कोण कालतो जातलो तो वर्तो जातलो. कालतेंपण. जेन्ना तांचे मदें सोरोप आयिल्ल्या वेळार, तांचे मदें नश्ट जाल्ल्या वेळार, जीव सुमार गेल्ल्या वेळार खंडी जावन तांणी जायते वैजांक तांणी सोदले, जायत्या बोंब्यांची तांणी पुजा केली, जायत्या देवांक तांणी आपयलें, पूण कोणीच तांकां पावलो ना. कोणीच तांकां पावलो ना. आतां निमाणें देव सांगता, तूं हाका पळय. खंडी जावन लोकांनी जायते असल्या देवांक पळोवन जिवितांत चलवल्या वेळार तांचो बावार्थ नश्ट जाल्लो. आतां देव सांगता, हांवें सांगल्ल्या त्या पितळेच्या सोरपाक पळय. जर तर तूं कालतो जातलोय तूं वर्तो जातलोय. जर तर तूं कालतो जातलोय तूं वाचतलोय. जर तर तुज्या मदीं जायतीं सवालांत हें कशें साध्य आसा. हांवें जायतीं असलींच देवांक हांवें पुजा केल्या, पूण कांयच म्हाका मेळोंक ना. आतां हांवें ह्या पितळेच्या सोरपाक पळयल्यार हांव वाचतलो गी. कालतो जा वर्तो जातलोय. आमी पळयता जेजू एक दीस शिकोवन दितना पेद्रूक सांगूंक लागलो, तुजी बोट इल्लेशें मोद्या उदकाक व्हर आनी तुजी जाळ उडय. पेद्रू सांगता, सम्या हांव पागी, तूं न्हय. सगळी रात आमी काम केलें, आमकां कांयच मातली मेळोंक ना. आतां तूं सांगताय, पूण तुज्या उतराचेर हांव पातयेत आनी बरोबर वचतां आनी म्हजी जाळ देंवयतां. थोवड जाल्यार अजाप. केवल ताच्या बोटींत असल्यांक मात्र न्हय, दुसऱ्यांनी येवन ताका कुमो केले, कित्याक तितली व्हड एक रास मासली तांकां मेळ्ळी. जो कोण कालतो जाता तो वर्तो जातलो. फिलिपी घरांक बरयले पत्रांत आमकां वाचूंक मेळटा, तो देव जावन आसलो तरी तो बापाक कालतो जालो, मनशाचे सैम घेवन ह्या संवसारांत आयलो आनी आमची सोडवण केली. हाज्या फाटल्यान असलें तेंचो सत कालतो जावंक जाय. आनी हर एकल्याक आज ह्या फेस्ता वेळार आपयता, आमी देवा बापाक आनी देवाक कालतें जावंक जाय. आनी तिसरें, देव जावन आसा दयाळायाचो. देव कोणाकी शिक्षा दिना. देव जाय जाय म्हणून कोणाचे वरी कश्ट धाडिना. कश्ट जर तर म्हाका मेळटा, जर म्हज्या जिवितांत कश्ट आसा तर हांव देवा तावन पळोवन दवलां. देवाच्या कृपेतावन हांव पयस गेलां, तो व्हड म्हजे वयर कश्ट येतात. साबार वर्सां आमी चिंतचे आसलें काळोख म्हणल्यार कितें. आज आमकां कळीत आसा, डार्कनेस इज absence ऑफ लायट. डार्कनेस इज नॉट मॅटर. काळोख एक वस्तू न्हय. उजवाड नातल्या निमती ते घडचे ते सिच्युएशन तसो काळोख. त्या देखून म्हज्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार देवान कश्ट धाडले न्हय, देवाच्या कृपेतावन हांव पयस गेलां, त्या देखून म्हजे वयर कश्ट आयल्यात. कितलेय फावटी मनशांनी देवा विरोध केल्ल्या वेळार देवान मनशाचो हात सोडूंक ना. जर तर उत्पत्ती ग्रंथ आमी पळोवया, अध्याय 3, आदाम आनी एवेन केल्ले महापाताक, पयलें पाताक देवा विरोध केल्लें तें पाताक, आडवारलें फोड केल्लें तें पाताक देव शिक्षा दिता. मरण केवल आडवारले फळ केल्ले निमती, देवा विरोध केल्ले निमती मरण येता. केवल आदाम आनी एवेक न्ही, सर मनशा कुळाक, सर जीव जंतूक, सर रुखांक आनी हर एकाक मरण तशें उब जाता.
सांगत आस आदाव येवेक आनी सोरपाक शिक्षा देव दिता. पूण अशेंच आमी अध्याय 3 मुंदरून आमी पळयतना आमी वाचता देवाक तांचे वयर बिरमोद दिसली. देवानच तांची वस्तुरां तांकां घाली. गॉड क्लोथ देम. देवूच तांकां वस्तूर शिवयता आनी घालता. आदाम आनी येवेक कायनान ताजो भाव आबेलाक जिवेशी मारल्लें ओडेक पाताक. पूण तो पाताक रडल्या वेळार देव ताका बक्षिता. आनी जाल्यार कायन भियेता आनी सांगता सोम्या हांवें पाताक केलें वय पूण म्हजोय जीव असो दुसरो कोणी काडटलो. देव सांगता कोणी काडचो ना. तुज्या तकलेर हांवें एक गुर्तू घालतलो. जर तर कोणी तुका जिवेशी मारता तर तुज्या की 7 पावटी चड शिक्षा हांव ताका दितलो. पाताक रडल्या हर एकल्याक देव बक्षिता आनी देव प्रोटेक्ट करता. देव राखता. पूण पाताक रडोवंक जाय. पाताक रडल्या मात्र देव बक्षिता आनी देवूच राखवण करता. कित्याक देव जावन आसा दयाळायेचो देव. त्या देखून पितुळेचो स्वरूप वयर उबारल्या वेळार देवाची सोडवण, देवाचें रक्षण, देवाची कृपा आनी देवाची बुजावण जोडचो वेळ. पितुळेच्या स्वरूपान लोकांक राखोंक ना पूण बगार देवूच राखता. पितुळेच्या स्वरूपान ती देव एक संदर्भ करून दिता. पूण आमी सांगता पेट्याची शिमटी कितले आमी नीट करून गेल्यार ती वांकडीच रावता. मनशाचे सैम बी ह्याच रितीर कितले पुढे सांग हे सारकें न्ही. मनीस जे कितें सारकें न्ही थंच करता. दुसरो रायाचो ग्रंथ अध्याय 18 वळ 4 प्रवादी अशें सांगता तुमी आजुनूय सर्पाची पुजा करनासात. कित्याक पितुळेचो स्वरूप घेवन ते इस्रायलाक आयिल्ले. इस्रायलाक आयिल्ले उपरांत जायती शतकां गेल्ले उपरांत ताणें सांगलें होच स्वरूप आम्हा सर्वांचें रक्षण केल्लो. हाका आमी नमन करूंक जाय. हाका आमी अर्गां दिवंक जाय. हाका आमी बली भेटोवंक जाय. आनी त्या देखून देव सांगता प्रवादी मुखांतर जें कितें तूं करनासाय सूख करनासाय निजा देवाक तुवें आराधन करच्या बदलाक आनी की स्वरूपाक तूं आराधन करनासाय. मनशाचे सैम पातकांत लोळुल्ल्या वेळार पातकाकच एट्रॅक्ट जाता. त्या देखून वांजेल वाचतना वा पवित्र पुस्तक वाचतना देवाची कृपा आमकां वळोवन येता. आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू निकोदेमाक सांगता. जुवान बरयल्लो वांजेल अध्याय 3 मनशा पुताक उबारन मोइजेन अरण्यांत पितळेच्या स्वरूपाक उबारले बरी मनशा पुताक उबारूंक जाय तवळ मात्र मनशाची सोडवण जातली. आनी मुंदारून जेजू म्हणटा जो कोण म्हजेर सत मानता ताका सोडवण लाभतली. आज आमी खुर्साचे जैताचे फेस्त करता. तोच जेजू क्रिस्त खुर्सार काडून आम्हा सर्वांची सोडवण केल्लें ते सत आमी नियाळता. खुरीस एका रुखात हांव पाता खूब जाता पूण आनी एका रुखात हांव सोडवण लाभता. एका रुखात हांव पाता खूब जाता आनेक खूब जाता हांव सोडवण लाभता. पूण रुखान खंयचेंच आजाप करूंक नात. पूण देव ताजे वयर काम करता. खुर्सा वयर देवाचो पूत जेजू क्रिस्त मरण पावून आमकां सोडवण दिता. पूण जो कोण देवा थंय सत मानता जेजू थंय सत मानता हो एक संदर्भ हो एक अवकाश सोडवण लाभच्याक आनी ती देवान दिल्ली जेजून दिल्ली सोडवण आमची जावन घेवच्याक. देवान दिल्लें दायज खुर्सा वयर मरण आनी रगत व्हांवोवन आनी जिवनपणान तें दिल्लें तें दायज आमचें करच्याक. दुसरें खुरीस जावन आसा एक संदर्भ आम्हा सर्वांक आमची पातकां रडोवंक. आमी केल्लें सर पातकांची दूख धरून पातकांत वेगळा जावन
देवा ते एक जावच्या गो एक संदर्भ त्या देखून मोगाच्या न्हू कुरीस आमच्या क्रिस्तांव धर्मांत बो व्हड एक हातेर कित्याक ह्याच हातेराचेर जेजू क्रिस्त मरण पावल्लो त्या देखून मोगाच्या न्हू आयचे हे मिसाचे बलिदान आमी भेटयत आसतना आमच्या पथकांचे आमी दूख धरया जायते रितीर आमी पथकां आदारता आदारल्यांत आनी मुखारी आदारूंक पुरो त्या देखून आमी विचारया देवा लागीं देवा आज हे मिसाचे बलिदान हांव भेटयत आसतना तुवें म्हाका एक संदर्भ दिला एक अवकाश दिलाय म्हजी पथकां रडोवंक सुमी हांव पथकी म्हाका तूं बक्षय खंडीत जावन देव ताजी काकूळद दाखयतलो देव ताजी काकूळद आमकां सर्वांक दितलो कित्याक देव जावन आसा काकूळदार गॉड इज मर्सिफुल गॉड डज नॉट लायक टू टेक रिवेंज देव आमचे वयर काकूळद दाखयता आनी आमी त्याच जेजू क्रिस्ताचेर भरवस या आनी जैत आमचे जावन घेवया आनी जेजू क्रिस्तान जोडलें तें जैत पथकांचेर सैतानाचेर आनी मनशा कुळाचेर ते जैतांत आमी वांटे जावया आनी ते जैतांत पाटलावदार जावन जेजू क्रिस्ताचो पाटलावदार जावन त्या कुर्साक आज नामान दिवया आनी होगळाप दिवया सर्व आमी उबी रावन आमचो बावर्त उसारया सतमंता देवाक सरपदुदरा बापाक सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्रत्व गती संपवलो अवकार मोरयेतावन सन्मलो पोंस पिलाता काळताणे खस सोंसलें ताका कुर्सार धरलो तो मेलो आनी ताका रिके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो आनी तिसऱ्या दिसा जिवन जालो सरकार चडलो सरपदुदरा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय जावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो सतमंता पवित्रत्म्याक कातोलीक पळय सभेक भक्तांचो एकतार पथकाचे भक्षणे कुडीचे जिवनपण ससनाचे जिवीत आमेन Sogna canico Mogar tuja burgyancho Din vashikar zandimcho Zautyo tuja mogacho Undo govanzo bektai tau papa Wainda kanso Taso Bapa Krista Guragati Tuamka Kange Somya Kaniko Mogar tuja burgyancho Din vashikar zandimcho Zamtyo tuja mogacho म्हज्या भावन भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सरपदुदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या एक्या पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेव देवा आमच्या बापा कुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगळ्या मनशा कुळाक पातकांचे बक्षणे जोडून घेतलें हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सौर पातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हड व्हड पवित्रायेक आमकां उबारबून विश्वासान आमी तुजे लागीं मागता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू वरवीं Amen सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो आमचे काळजा उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासोया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवीदार आनी ससनाच्या देवा सर्व कळी आनी सर्व ते आमी तुका दिन वासोवंक फावो
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेसू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं मनशा कुळाची सोडवण कुर्साच्या रुकार तुवें टारायली. रुखांतावन मरण उपसले, रुखांतावन जिवीत उपसवचे. रुखा वरवीं देवसार सैते वंसालो, रुखा वरवीं ताजो भस्म जावचो, ही तुज्या मोगाची येवचे. देखून कुर्सार दैते वंसाल्या जेजू देशी देवदूतांनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी दोर महिमा वाकणतात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोन आमी तुजी स्तोती गायता. Pověď, pověď, pověď dlbáranco servejs portu. Sărgani songsar bărla tucea văibavan, un sărghitu ca cei. Servejs porace navie tata ca cei, un sărghitu ca cei. Un sărghitu ca cei. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक दडून ही दणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो मोडलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसवद समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी ससणी कराराचें हें रगत. पातकांच्या बक्षण मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सोमेस्त मनशा पासो ते वारवतले, हे म्हज्या उगडासा करात. बावर्त सोगूड परगटोया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोनावरवीं तुवें आमकां सोडयला है सोमिया. संवसाराच्या सोडवणदारान आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणासाने पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव कर देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतला आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे येता की वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाऊ भयणीची एकाकूद कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अवकार मरे देवाचे माये सांगाती, बागेवंत जुजे तिजो निश्कळंकपती, बागेवंत धर्मतांनी सर उकाळी, तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर शास्त्राच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेसोतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा,
सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससनात. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां चिंतां तशें आमची पातकां मागोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबरशन अतिरेकतल्यांक आमकां उदारका कुर्तीन सर वायटांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिया. देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त, देवाची शेळी संसाराचे पाप काडलेली. ह्या शिळेच्या जेवणाक आपूण मेळिल्ली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर वचून म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ता कुर्सारोम काळताना तुवें बापाक भेटयल्लें. तुजे पवीर कुडी रक्तांत तुवें आमकां पोसलाय आनी तुज्या कुर्सातावन उपजातल्या दैवीक जिवान आमकां भरलाय. तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जिवनपणाक तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुज्या लागीं कालतिकायेन मागता.
जेसू दोची येता निरजवड चलयता ससनाच्या ससना Amen. सरस्पोर तुमचे सोफे आसो तुमचे सोबे आसो सर पोदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्रात्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो Amen. वसुनयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडता देवाचे वरदकार तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता Naman tuka povit kursa naman amcha muga gurta naman kursa zaite vonta naman kursa amcha somyacha kursa morna poryak Jesu kalto zalo Jesu melo जीवन जालो नव्यान येतलो कुर्सा कमानात निवरान मान फावो केलो कस्ता मरणान चोर मनशांक बरवो सोवो देलो नामान तुका पवित कुर्सा नामान आमच्या मोगाळ गुर्ता नामान कुर्सा naman kursam cha somyacha Mogal putra soven Angwar muri आशीर्वाद दिवामका भगवान कुर्साचे कुरवेन योरम काम देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन